या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सविस्तर खबरां पयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर। गोंय राज्यांत 19वा स्वातंत्र्य दीस व्हडा उमेदीन वेगवेगळ्या वाठारांत जाले ध्वजारोहण। मंत्री आमदारांसयत समेस्त गोंयकारांनी मनयलो स्वातंत्र्य दीस। कोलवा मुंगूल वाठारांत जाल्ल्या गँग वॉर हल्लो प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आनी एकल्याक केली अटक। रिमांडा खातीर न्यायालयांत करतले हजर, पुलिसांची माहिती। काँग्रेस फुडारी कितलेय ना म्हणून पक्षा अंतर्गत धुसपूस आसात। महत्वाचे निर्णय घेतना काँग्रेस फुडारी आपल्या घेनात विश्वासात, दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरयाटोची आरोप। कुडबोण जेटीचेर सेगीत दुसऱ्या वर्सा पातळ्ळे कॉलराचे दुयेंस। आतां मेरेन 13 जाणांक लागण। 1665 नुस्तें कामगारांची केल्या तपासणी। बेवारस बोटी 30 दिसां भितर उड्यांत काडून भलायकी खात्याची शिटकावणी। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत हेरां वांगडा युती विशीं योग्य वेळार घेतले निर्णय। युती खातीर पक्षांतर्गत एकमत गरजेचें, सांगता दक्षिण गोंयचो खासदार विरयाटो फर्नांडीस। गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळान कर्नाटकांतल्यान आयात केल्या 25,000 नालुकसाण ना फायदो ह्या तत्वाचेर 40 रुपयांत विकतले नाल महामंडळाचो अध्यक्ष पेरेमेंद्र शेटाची माहिती। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंय राज्यांत बेरेस्तारा 19वा स्वातंत्र्य दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत ध्वजारोहण जालें। मंत्री, आमदार आनी हेर अधिकाऱ्यांसयत समेस्त गोंयकारांनी स्वातंत्र्य दिसा निमतान तिरंग्याक मानवंदना दिल्यो। काँग्रेसी मदीं पक्षा अंतर्गत धुसपूस आशिल्ल्याचे जायते फावट कानार पडला। हो विशय जायते फावट चर्चेक लेगीत आयला, पूण काँग्रेस फुडाऱ्यांनी जाहीरपणांत तशें केन्नाच उलोवन दाखोवंक नाशिल्ले। पूण दक्षिण गोंय खासदार विरयाटो फर्नांडीसान केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान काँग्रेसी मदीं धुसपूस आशिल्ल्याचें दिसून येता। काँग्रेसी मदीं नेमकें कितें चल्लां, खासदार विरयाटोन नेमको कसलो स्टेटमेंट केला, पळयात पुराय बातमी। 8 आमदार जेन्ना भाजपात गेले तेन्नाच्यान काँग्रेसी मदीं सगळेच आलबेल सुरू आशिल्ल्याचे दिसून आयले। मात काँग्रेसीच्या आमदार वा फुडाऱ्यांनी जाहीरपणान ते केन्नाच उलोवन दाखोवंक ना। पूण काँग्रेसीच्या अंतर्गत राजकारणाचेर दक्षिण गोंयचो खासदार विरयाटो फर्नांडीसान एक म्हत्वाचे स्टेटमेंट केला। गोंयांतले काँग्रेसीचे फुडारी म्हत्वाच्या निर्णया वेळार आपल्याक विश्वासातूच घेनात म्हूण खासदार विरयाटो फर्नांडीस सांगता। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत विरयाटो उलयतालो। ऐकात ताचे म्हणणे। I have not been part of the decision making, to be very honest. Okay. I'll be on camera. Okay. Why? They have never consulted you? म्हाका दिसता हें म्हाका केन्ना कन्सिडर करूंक ना. Oh. So that's why I am म्हणजे स्वता इंडिपेंडंट हें दिलां that it has to be a collective decision which will be conveyed to the central leadership. आनी म्हाका दिसता central leadership will also see in the larger interest एक गोंया primary interest of Goa and secondly interest of the country also, because every state and every party how they will contribute to the larger good of the country. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
कुडबण जेटीचेर येवपी बिगर गोंयकार कामगारांची बाळी भलायकी केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी भलायकी तपासणी केली. आतां मेरेन 1665 कामगारांची भलायकी तपासणी केल्या. ह्यान पयलीं 6 कॉलराचे दुयेंती मेळिल्ले. आतां हो आंकडो 13चेर पावला. तशेंच कुडबणा जेटीचेर बेवारस आशिल्ल्यो बोटी काडपा खातीर 30 दिसाचो अल्टिमेटम संबंदीत खात्यान दिला. 30 दिसां भितर त्यो बोटी काडूंक ना जाल्यार 1 लाख रुपयाचो दंड दितले अशी शिटकावणी तांच्यांनी ह्या वेळार दिली. In fact, they're taking the proper history. So we have got few patients on arrival only they've come with diarrhea. So till now we've tested I think 1,655 till yesterday. These many crew members have been tested, and around 13 cases of diarrhea have been detected, and treatment is being given then and there. If we had only one who was mildly dehydrated, who was sent to PHC Bali, but soon he was also fine. But till now, and what we are instructing the boat owners is to keep them under isolation. That is most important, to isolate them. Okay, and once they're fine, only then they can join back. And the treatment is being given to them over here itself. For us, the sanitation part, there are two parts. Regarding the sanitation part, it's a toilet and they should be using soap. So we'll be given clear instructions to the boat owners. Please tell your crew members to use soap for hand washing. Okay, after using the toilet, before eating any food, and bring boiled water, because everybody has gone through it last year, so they know what instructions are there, but it needs to be followed. That is most important. There, the only thing we can tackle is by proper hand washing and then drinking boiled water. Because with the facilities that they have, I think this is the only thing that we can advise them. That I think you all will have to discuss with fisheries. We cannot give, because the fisheries, I think they have their comments on that, how they're going to get it done. We clean water. We have water pump असा हांगा आणि आमी रेग्युलरली इवनिंग आणि मॉर्निंग फ्लशिंग करता ऑफ द ऑक्सिजन शेड आणि जेटी आणि प्लस आमचे रेग्युलर क्लिनिंगनेस ड्रायव्ह आसता अलॉंग विथ द हेल्थ ऑफिशियल्स विथ द सरपंच थंयसर आमी फ्लशिंग करता पंपांनी ती आमी ते इंडिविज्युअल ओनराक मागीर आमी नोटीस इश्यू करतले आणि आमचे कितें एक्शन आसा ते आमी डिपार्टमेंट करतले. येस बट नाव वॉट इज हॅपन वी आर टेस्टेड ऑन ऑल द डिजीज. Some boats are not identified, so that we will see what we have to do. But we will give the directions to the listing and we will find them. So that penalty fine we will put for it. One lakh if they don't remove within 13 days. So that fine will be there. सेप्टिक टँक बरोबर ना म्हणून डायरेक्शन दिता हांव तांकां थ्रू कोण कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ते तिका बेगीन ते करून उडयता. हॉटेल लागीं आसा तेंची कितें तरी आसा हें आसा लॅकनेस आसा हांव करता डायरेक्शन दिता कलेक्टर कडेन उलोवन आय विल चेक आनी आय विल लायक इन द प्रोसेस. तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 200 केसीस हे केल्ल्यो स्क्रिनींग केल्ल्यो. तेरा कितें 1600 केसीस डिटेक्ट हे केल्ल्यो स्क्रिनींग केल्ल्यो. ओन्ली हार्डली 15 केसीस डिटेक्ट जाले. 13 have been detected so far. येता त्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस हेर पक्षां वांगडा खासा करून रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा युती करतले काय ना हो निर्णय योग्य वेळार घेतले म्हणून महत्वाची गजाल म्हटल्यार गोंयचे काँग्रेसीचे फुडारी एकठांय येवन हो निर्णय घेतले अशें दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो खासदार विरियातो फर्नांडीस सांगता. विधानसभा वेंचणूक जिखतले जाल्यार काँग्रेसीक युती शिवाय पर्याय ना. युती जातली जाल्यार काँग्रेस खंयच्या पक्षाक बरोबर घेवन वयतली असो प्रस्न गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी सडेतोड कार्यावळीत दक्षिण गोंय काँग्रेसीचो खासदार विरियातो फर्नांडीसाक विचारिल्लो. ह्या प्रस्नाक विरियातो फर्नांडीसान नेमकी कितें जाप दिली ती आयकात. गोंयान भितर हे ज्यो पळय रिजनल पार्टी आहात तातूंत भितर हांव आम आदमी पार्टी धरतां, रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय धरतां, गोवा फॉरवर्डूय धरतां. अशें दिसता एसेंब्ली जे पळय कितें आतां ताणें एक स्ट्रॅटेजी केल्ली युरी आलेमामान त्या प्रमाण तो आतां मातसो क्लोजूय जाला रेव्होल्युशनरी गोवन्साक. सो तुका दिसता रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय तुमचें जर 2027 जे इलेक्शन जातलें तातूंत भितर रेव्होल्युशनरी गोवन्स जर त्या लागीं येतात म्हाका दिसता इट वील बी अ कलेक्टीव डिसिजन ऑफ म्हाका दिसता स्टेट लिडरशीप. ओके बिकॉज एक डिसिजन घेवच्या पयलीं
पाटयेचो फायदो पळोवंक उपकारना आमी गोंयचो फायदो पळोवंक. सामकें सध्या गोंयचेर पळय अत्याचार जाल्लो आहा, डॅमेज जाल्ली आसा, जमनी विकल्यो आमच्यो, असले कायदे सो हाडून तुम्ही 1-2 स्टेप्स फाटल्यान वचपाक तयार आहात टू विन द इलेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा. येस Yes. इन्स्टेड ऑफ गे. सो आणि तुम्ही हायकमांडाक तुम्ही कन्विन्स कर, कारण ऑलरेडी ऑपोजिशन लिडर तुमचो पळय युरी आरेमो, ही हॅज ऑलरेडी सेड दिस इन इंटरव्यू, वी आर रेडी टू हॅव ए सीट शेअरिंग अरेंजमेंट विथ रेव्होल्युशनरी गोवन. सध्या दिस इज हिज व्ह्यूज. Yes. बट कलेक्टिव्ह डिसिजन आसपाक जाय. कलेक्टिव्ह म्हळ्यार कोण कोण येतले भितर? स्टेट लिडरशिप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मतांच्या चोरयेचें प्रकरण सद्याक देशभर गाजता. मतांच्या चोरये फाटल्यान सत्ताधारी भाजपाचोच हात आशिल्ल्याचो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विरयातो फर्नांडीसान केला. मतांच्या चोरये खातीर वेंचणूक आयोगान भाजपा कडेन हात मेळयिल्ल्याचो गंभीर आरोपूय विरयातोन गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड कार्यावळीत केलो. महाराष्ट्रात मतांची चोरी जाल्या. मतदार वळेरेंत 5 वर्सांनी जितली नांवां आयिल्लीं तितलीच 5 म्हयन्यांनी ऍड जाली. हे कशें शक्य आसा? आनी आतां महाराष्ट्रात जी मतांची चोरी केल्ली ती बिहारात सापडत ह्या भयान तुम्ही 69 लाख मतदारांची नांवां वळेरेंतल्यान रद्द केली काय कितें, असो प्रस्नूय विरयातोन उपरासला. पश्चिम बंगालातूय हेच करपाचो तांचो विचार आसा. तशेंच मध्य प्रदेश आनी हरियाणातूय भाजपान हेच केल्ल्याचो दावोय विरयातोन केला. आयकात विरयातोचें म्हणणें. महाराष्ट्राक पयशे जाले तेन्नाच आमकां कळून आयिल्लें जितली वोट्स ऍड केल्ली इन 5 months वॉज मोर देन अख्ख्या 5 वर्सांनी मतां ऍड केल्ली पळय ती लास्ट 5 म्हयन्यांनी ऍड केल्ली. आय वॉज जस्ट थिंकिंग हे लोक 5 म्हयन्यांनी ऍड केल्ले ते खंयचे? आनी तुमी आतां बिहाराची कित्याक कॅन्सील करता? इज इट दॅट तुमकां भंय लागला? ही पळय सिक्रेट टीम काँग्रेसाची काम करताली लास्ट 6 म्हयन्यांक. खंय ना खंय सरकाराक भंय लागलो, इलेक्शन कमिशनाक भंय लागलो की बाबा आता महाराष्ट्राची ती पळय ऍड केल्यात ती मे बी बिहाराक मेवत, हांगाय आसा तांची नांवां. दिस इज माय थॉट प्रोसेस. मे बी त्या खातीर तुमी 69 lakhs मतां कॅन्सील केल्यात. वेस्ट बेंगॉलाक ते आतां करूंक सरता. एट मेनी प्लेसीस मध्य प्रदेश जावं हरियाणा जावं जे आमी पिड्ड्यार जाल्या. मध्य प्रदेश वी वर सपोज टू गेट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. थंय जालें तशेंच. सो समवेर हे पळय तांणी कितें केलां इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. इन द लॉंग रन जेन्ना विश्वासघात म्हूण लोकांक जेन्ना कळटा सरकारान केलो, कित्याक आयज इलेक्शन कमिशन आपणाक स्वता डिफेंड करच्या सुवातेर ते धमकी दितात, तुम्ही एफिडेविट फायल करा नाल्यार यू वील टेक एक्शन. आनी बीजेपी इज जम्पिंग टू दॅट डिफेन्स. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वेळूस वाठारांतल्या सीता पालकर हिच्या घराची स्थिती बिकट आसा. पावसान सगळें घर गळटा. कांय दिसां पयलीं ह्या घराची वणत कोसळिल्ली. व्हडल्या चलाक कोरोनाच्या वेळार मरण आयलें जाल्यार धाकल्याक मानसीक दुयेंस आसा. घर केन्नाय मोडूं शकता. घर दुरुस्ती करतले जाल्यार कोणाचो आधार ना. पळयात पुराय बातमी. ही वेळूस वाठारांतली सीता पालकार. तिच्या घराची सामकी अवतिकाय जाल्या. पावसा लागून सगळें घर गळटा. तशेंच कांय दीस पयलीं घराची वणट कोसळिल्ली. वणत कोसळिल्ल्या घरानूच ती आपल्या मानसीक दुयेंस आशिल्ल्या चल्या वांगडा रावता. हेच घर दुरुस्त करतले जाल्यार तिचे कडेन पयशे ना. कोविड महामारी वेळार तिच्या व्हडल्या चल्याक मरण आयिल्ले. देखून आतां घरात जोडपी कोणूच ना. गृह आधाराचे पयशे मेळटा ताचेर ती आपलो म्हयनो घालयता. हाका आधार कोणाचो ना. एक म्हणजे 15 भुरगीं आसात ती नात्र आहा. कितें बघू काय कितें बघू. ह्या घराची मदत कोण करतलो? कोणी म्हाका दिले तर आधार. ही तुमची भिंत केन्ना पडली? जालें म्हयनो न्हू गो. म्हणजे तुमची आता भिंत हे म्हयनो जालो पूण अजूनही कोणीच तुझे हे करू ना. हें कोणाक म्हणोकच ना. तेका म्हटलें न्हू म्हाका तेका गेले आनी म्हणटात म्हाका मोड तुका पारो पडले जाल्यार काही पडलें तेन्ना म्हाका तूं उडून काडून येतलो. तेन्ना म्हणजे बाबा घर बघ म्हण तेका थंय आतां पावट सांगलें मी काय करूं. मी सोडून दिलें आतां पडो जाल्यार. म्हणजे तू हांगासर कोणाकच सांगू ना घर पडला म्हणून. घर पडलं म्हणून लोकांक सांगून लोक तुका काय करतले. लोक हांगासर येऊन गेले सगळे पळोवन. हो बघून गेले म्हणून काय करतले. पडलें न्हू कोणी का म्हाका. तुम्ही आता हे आता मोडल्या पळय त्याच घरान तुम्ही रावता. तेच घरान तूं असो आनी आता चोडो बरो नासता. अशें तेका आतां गुळयांक बसोंक म्हाका हाडून तेन्ना म्हाका व्हरोंक जाय. मागीर चेड्याक बी मागीर कशी व्हरता तुमी? तशी गाडी बशीन प्रायवेट करून.
माझ्याकडे गाडी करून होणार तुका आता 2,000 रुपये मेळटा. माझ्या घराचं तेल म्हणून चवथीक थोडेच दीस उरला. घराची स्थिती पळयल्यार घर केन्नाय मोडू शकता. ह्या घरात चवथ कशी मनयतली अशी खंत तिका सतयता. देखून सरकारान कितें तरी मदत करची अशी मागणी सीता पालकरान केला. म्हणजे आता गणपतीक माझं हे मूळ घर न्हू, ह्या घरान तुमचं म्हणजे या गणपतीक आता मोडलेल्या घरान कसो पुजतलो अशें तुका. असं म्हाका जाणा आता माझ्या बोटींच्या घाटी पूण माझ्या पोटान ती कितें जीवन वचाचो फका फका जाय. पुरी कांयच नाही पुरी खूप कशें जालां म्हणजे कसं राहतो तुम्ही आम्ही धीर करून त्या घरान राहतो. सुमारशे कोण रावतच नका. दारा ना काय ना मातीचं काय त्या घरान ना. कशी माझी परिस्थिती त्यांच्यानी करून आता त्यांच्यानी बरी झाली ती घरा मागं. माझ्या पदरा कोणच ना न्हू कशें मी बांगलो आता मोरा जाल्यार उरा म्हणून ताका लास्ट हे सांगलेलें आमी. आमी सध्या वाळपी नगरपालिका प्रभाग 1 आसा आणि आमच्या फाटल्यान जें घर आसा हे वेळू सांगातले सीतारामा पालकर यांचे आसा आणि कांय दिसा पयलीं त्यांच्या घराची ही भिंत आसा ही पडलेली आसा आणि तेतूर जे नळे आसा तशेंच इतर जे पत्रे आसा हे सगळे फुटलेले आसा. हे घर आसा हे जुने आसा आणि ह्या घराची खूब दीस जाले तेजी डागडुजी दुरुस्ती करूना. ताका लागून घराची जी दयनीय अवस्था आसा आणि फूल घर आसा हे मातयेचें आसा आणि मेन म्हणटा ते ही महिला आसा ही गरीब आसा आणि तेजो एक चलो आसा तो दुयेंसीर आसा आणि तांकां तेजेर उपचार सुरू आसा आणि अशा परिस्थितीन ही महिला ह्या मोडक्या घरांत रावता. तिच्या जिवाक सुद्दां धोको आसा. तिजें म्हणणें अशें आसा की खूब जाणांक सांगलें तिणें की आपलें घर पडलां पूण आजुनूय कोणीच ताका मदत केलेली ना. ताका लागून आतां तिणी कोण लोकांक सांगपाचें बंद केलेलें आसा. लोक येता पळयता आनी वयता पूण आजुनूय कोणीच ताका मदत करूना. आतां थोड्या दिसांनी चवथ येतली आनी अशा परिस्थितींत ती गणपती कशी पुजतली. वेळसाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोंयांत नाल्लांचे दर वाडत आसा. देखून चवथीच्या दिसांनी लोकांची सोय जावची म्हणून गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळान कर्नाटकांतल्यान 25,000 नाल्ल आयात केल्यात. ना फायदो ना लुकसाण ह्या तत्वाचेर 40 रुपया मेरेन हे नाल्ल विकतले. महामंडळाची दुकानांनी हे नाल्ल उपलब्ध लोकां खातीर आसतले म्हणून फलोत्पादन महामंडळाचो अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हाणें म्हायती दिली. गोंयांत सध्या नाल्लाचे दर तेंगशेर पावल्यात. नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान लोकांक ते परवडना. सध्या मार्केटात 50 ते 70 रुपया असो नाल्लाचो दर आसा. देखून गोंयकारांची सोय करपा खातीर गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळान कर्नाटकांतल्यान 25,000 जंबो आकाराचे नाल्ल आयात केल्या. फलोत्पादन महामंडळाची जी 1,250 दुकानां आसात थंय हे नाल्ल विकपाक दवरतले अशें महामंडळाचो अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगलें. चवथीच्या दिसांनी लोकांची सोय जावची म्हूण नाल्लाची पुरवण करपाचो निर्णय घेतला. महामंडळाच्या दुकानांक नाल्लाचो दर 40 रुपया वेल्यान 45 रुपया मेरेनूच वाडोवपाक मेळटलो. ना फायदो ना लुकसाण ह्या तत्वाचेर हे नाल्ल विकतले अशें प्रेमेंद्र शेठ हांणी सांगलें. गोंयांत नाल्लाची लागवड खूब कमी जाल्ली आसा. पिकावळ खूब कमी जाल्ली आसा. ताका लागून आमी हे निर्णय घेतलेलो आसा आनी गोंयच्या लोकांक जी बरी सोय जावची हेज्या उद्देशान आज आमी हे डिसिजन घेवन आमी हो पर राज्यांसून नाल्ल आमी आयात केल्लो आसा आनी तो आमी फाल्यां हेजी विक्री करतली. आतां हो विक्री करपाचो जो प्रोसिजर आसा आमचे जे 1250 जे आउटलेट आसा त्या आउटलेटाचेर आमी नाल्ल दितले आनी जसो आमकां नाल्ल हो पडला म्हणजे जसो आमकां लँडेड रेट पडलेली आसा त्याच रेटीन आमी तो गिरायका पर्यंत आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. जेन्ना आउटलेटाचेर वयतलो तेन्ना आउटलेटवालो आपले थोडेशे मार्जीन दवरून हो नाल्ल आसा तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. तशें त्याच पद्दतीन आमचे जे मोबायल व्हॅन आसता जी आमची ग्रोसरी सप्लाय करता वेगवेगळ्या गांवांनी त्या व्हॅनाचेर सुद्दां हो नाल्ल आसा जो आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. जे फाल्यांच्यान आमचो हो सेल सुरू जातलो आनी गणेश चतुर्थी पर्यंत किंवा जे 11 दीस गणपती आसता तितपर्यंत हेजो तुटवडो जावचो न्हू ही काळजी घेवन आमी जे बाकीचे आनीक फर्दर जे रिक्रुटमेंट आसतले ते बी करपाचो आमी प्रयत्न करतले. हो जो नाल्ल जो आसा आमकां 40 रुपयांनी पडलेलो आसा हो नाल्ल. वो 40 रुपयांनीच आमी तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. फक्त जे आमचे
वेंडर्स असतले म्हणजे जे गाडेवाले असतले आमचे तांकां तेंच्या कडेन दिल्या नंतर तांकां मॅक्झिमम तेंच्यांनी तो 45 रुपयांनी परत विकपाक जाय. आतां ह्याच नाल्लाची जर आमी किंमत पळयली मार्केटात जाल्यार 55 ते 60 रुपया इतली ह्याची रेट आसा. आमकां जसो आयज पडलेलो आसा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक जसो पडलेलो आसा त्याच पद्दतीन हो नाल्ल आमी गिरायका पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा श्रीगार. धोकादायक कोयर निर्माण करपी कंपनीन त्या कोयराचो विलो लावपा खातीर फोंडे एन्को केराच्या पिसुर्ले वाठारांत आशिल्ल्या प्लांटा वांगडा करार करचो असो आदेश मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान संबंदीत कंपन्यांक दिल्या. कोयर गोंया भायर धाडपाक मेळचो ना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हाचेर कडक नदर दवरून आसतले. तशेंच कोयर बेकायदेशीर रितीन डंप केलो जाल्यार खर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. Then it is a responsibility of the pollution control board. It is a responsibility of our director of the science and technology and waste management corporation. गोंयांतल्या एकूय हॅजार्डस वेस्ट तयार करपी कंपनीन तांचो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा 100% फोंडा एनवोकेर हेका धाडून दिवपाक जाय किंवा ते वचून कलेक्ट करतले. ताज्या खातीर कोणीच ह्यान फुडें ना आमी भायल्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट केला आमी आमचो ट्रीट करता ना शक्य जावचें. ताती 100% पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्यान फुडें पर्सनली मॉनिटर करतले आनी तांच्यांनी आपलो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा हो हांगासरूच दिवचो पडटलो. हांव बरेचशे फावटी पळयता म्हणजे आपल्याक कॉस्ट पडटा म्हणून खंय तरी रिक्षाकाराक हाडप आनी तो हॅजार्डस वेस्ट दिवप तूं पळयतो म्हणून वचून आनी तेंच्यांनी हाडून तो गांवांत खंय तरी आमच्या नाल्यांनी उडोवप खंय तरी दोंगरांनी उडोवप खंय तरी गांवांत वेस्ट उडोवप जेणे करून गोंयचो एनवायरमेंट पिड्ड्यार जातलो. जेन्ना आमी आपूण कंपनी गोंयांत एस्टाब्लीश करता तेन्ना तांणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. थोडेशें कॉस्टली जाल्यार जाता बट तो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा हो तेणी स्ट्रिक्टली म्हणजे सायंटिफीक मॅथडीत फोंडा एनवोकेर हाडूनच तांच्यांनी दिवचो पडटलो. अदरवायज दे आर रेडी टू कलेक्ट फ्रॉम युअर कंपनी म्हणून तांकां कॉपरेट करप हें गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून तांच्यांनी जी फॅसिलिटीज तयार केल्या म्हणजे इट इज एन बाय लँडफील आसतले किंवा तांच्यांनी जे इन्सिनेटर मॅथडीत ते वेवस्थीत रित्या ट्रीट करतले. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें JP नड्डा आनी गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामां संबंदीत तशें राजकीय घडामोडींचेर चर्चा केली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच गोंयकारांक परवडपाच्या दरात घरां उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकार सप्टेंबरांत म्हाजें घर येवजणेचो शुभारंभ करतले. ह्या येवजणेचो शुभारंभ करपा खातीर मुखेलमंत्री हाणें गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली. गृहमंत्री अमित शाह गोंयांत येतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. दिल्ली वचून ज्येश्ठ फुडाऱ्यांची भेट घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. JP नड्डाजी आणि आमच्या होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांकां मेळ्ळा. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या विकासाचेर तांच्याकडे चर्चा जाली. पॉलिटिकल गोश्टीचेरूय तांच्याकडे चर्चा जाली. विशेष करून नड्डाजी आज एट प्रेझेंट देशाचे हेल्थ मिनिस्टर आसा. म्हणजे बांबोळे हांगासर 200 सीट आसा आनी 50 सीटाक एडिशनल प्रपोजल घातिल्लो. तो खूब दिसतलो पेंडींग आशिल्लो आनी ताका लागून तांच्या कडेन डिस्कस केलें. तांच्यांनी सांगलें की तो एक्सपलायट करून ह्या वर्साक जाता काय कितें हें पळयता म्हटलां. म्हाजोय पोस्ट आहा की ह्या वर्साक तें जावचें जेणे करून गोंयच्या एडिशनल 50 भुरग्यांक MBBSाक एडमिशन मेळटलें. दुसरी गजाल हांव मानादी होम मिनिस्टर हांच्या कडेन डिस्कशन केल्या उपरांत तांकां गोंयांत आमचें म्हजें घर आनी आमचे वेरियस गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसा विच इज इन लायन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे पर्वरी कामकर आसतलो छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट आसतलो अशे वेरियस प्रोजेक्ट जे आसा तांचो फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर तांकां इन्वायट केलें. तांच्यांनी 10 सप्टेंबरचे चवथ सोंपल्या उपरांत 10 सप्टेंबराच्या उपरांत एक व्हडलो कार्यक्रम करून आनी त्या कार्यक्रमाचो फावंडेशन स्टोन आनी अशा पद्दतीन गोंयांत वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचो फावंडेशन स्टोन कामाची सुरवात करपाची. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.
थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दित आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनिक पेपर जो आहा